परिवारवादी पार्टियां जिस वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे फुडारी मतदारावांगडा संपर्क साधपाक नेटान कार्यरत आसात. प्रधानमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे वडील फुडारी नरेंद्र मोदी आयज महाराष्ट्रात प्रचार कार्यात वांटो घेतात. मुंबईतल्या घाटकोपरात आयज ते रोड शोत वांटेकार जातले. प्रधानमंत्री महाराष्ट्रातल्या दिंडोरी आणि कल्याण लोकसभा मतदारसंघात लेगीत वांटो घेतात. दिंडोरी मतदारसंघात भाजपाचे फुडारी भारती पवार वेंचणूक आखाड्यात आसात, जाल्यार कल्याण लोकसभा मतदारसंघात मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांचो पूत श्रीकांत शिंदे वेंचणूक लढयतात. प्रधानमंत्री मोदी मुंबईतल्या 6 सुवाती वांगडाच महाराष्ट्रातल्या 11 लोकसभा सुवातीच्या प्रचारांत वांटेकार जातात. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अस्तंत बंगालात वेंचणूक प्रचारांत आसात. ताणें आयज हुगलीत आयोजीत केल्ल्या भौशीक प्रचार सभेत वांटो घेतलो. अस्तंत बंगालाच्यो मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांचेर तांणी खर उतरांनी टिका केली. ममता बॅनर्जी ह्यो माटी मानुष असो नारो दिवन सत्तेर आयल्यात, मात सत्तेत पावल्या उपरांत त्यो ह्या नाऱ्याक विसरल्यात असो आरोप तांणी केलो. मुल्ला माफिया इमाम हीच तांची मोख उरल्या अशें सांगून राम मंदिराक विरोध करपी, रामनवमीचे मिरवणुकीक बंदी हाडपी सरकार रमजानाची मात सुटी दिता ही अजापाची गजाल अशें ताणें आपल्या उलोवपांत म्हळें. परिवारवादी पार्टियां जिसमें ममता बनर्जी अपने भतीजे को सीएम बनाना चाहती है, शरद पवार अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, स्टालिन अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी राहुल बाबा को पीएम बनाना चाहती है. और दूसरी ओर कौन है? दूसरी ओर गरीब चाय वाले के घर पे जन्मे हुए इस देश के महान नेता नरेंद्र मोदी है. नरेंद्र मोदी 2024 वर्सा जावपी लोकसभेची वेंचणूक आतां मेरेनच्या राजकीय इतिहासांतली म्हत्वपूर्ण आसा. ही वेंचणूक देशांतली लोकशाय वाटावपा खातीर म्हत्वपूर्ण आसा अशें काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी सांगलें. भारतीय संविधानाचें रक्षण करप हे खातीर ह्या वेंचणुकेक एक वेगळें म्हत्व आसा अशेंय तांणी सांगलें. समाजवादी पार्टी आनी काँग्रेस पक्ष हांच्या लखनौत जाल्ल्या जोड पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. अभी तक 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं. इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है. हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है. पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है. 2024 का चुनाव देश का सबसे बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है. ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का ये चुनाव है. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी आयज ओडिसांतल्या बोलांगीर लोकसभा मतदारसंघात प्रचार सभेत वांटेकार जाल्यात. भौशीक सभेक संबोधन करच्या पयलीं तांणी बायक रॅलींत वांटो घेतलो. आपल्या उलोवपांत तांणी केंद्रांतल्या भाजप सरकारार खर उतरांनी टिका केली. काँग्रेस पक्ष देशांतल्या लोकांक न्याय दिवंक शकता अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिया कि अगर हम जीतेंगे हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे. जो अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को रिजर्वेशन का औजार दिया था, हथियार दिया था, उस हथियार को, उस औजार को भी ये छीनना चाहते हैं. पूरे पब्लिक सेक्टर को इन्होंने पूंजीपतियों को बेच दिया. भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने 22 लोगों का कर्जा माफ किया है. जनता को कुछ नहीं दिया. किसान का कर्जा माफ नहीं किया, स्टूडेंट्स का लोन माफ नहीं किया, छोटे व्यापारियों को लोन
दिया ही नहीं, माफ करना छोड़ो। दिल्लीचे आदले उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हांच्या न्यायालयीन कोठडीत 30 मे मेरेन वाड करपाचो निर्णय आयज दिल्लीतल्या राओज एव्हेन्यू न्यायालयान दिला. आबकारी धोरण घोटाळ्यांत आस्पाव आशिल्ल्यांचो तांचे आड दुबाव आसा. फेब्रुवारीत अटक केल्ली. आयज तांचो जामीन अर्ज न्यायालया मुखार आयले उपरांत न्यायालयान तांची न्यायालयीन कोठडी 30 मे मेरेन वाडोवपाचो निर्णय दिवन ह्या विशयाचेर मुखावेली सुनावणी 24 मे दिसा करपाचो निर्णय दिलो. हिंद प्रशांत वाठारात भारताची भूमिका महत्वपूर्ण आसा आनी ह्या वाठाराच्या सुरक्षिततेत भारताचे योगदान संवसारभरात महत्वपूर्ण मानता अशें संरक्षण सचिव गिरीधर अरमाने हांणी म्हळां. मुंबईत माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेडच्या 250व्या वर्सुकी कार्यावळीत ते उलयताले. भारताक कित्येक शेकड्यांचो सागरी इतिहास आसा. सध्याच्या भूराजकीय परिस्थितीच्या फाटभुंयेर भारताक महत्वपूर्ण भूमिका निभावची पडटली अशेंय तांणी सांगलें. कानोळेच्या एका फ्लॅटांतल्यान भांगराच्या प्लेटीची चोरी केल्ल्या प्रकरणात त्याच घरात काम करपी अस्तंत बंगालाच्या याकूब मंडल ह्या दुबाविताक अटक केली आणि ताजे कडल्यान 21 लाख रुपया मोलाचें भांगर जप्त केला अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी पत्रकार परिशदेत दिली. 27 एप्रिल दिसा ही घडणूक जाल्ली. पुलिसांचो एक पंगड ह्या तपासा खातीर अस्तंत बंगालांत दुबाविताच्या घरा वचून तांणी मुद्देमाला सयत दुबाविताक अटक केली अशें अक्षत कौशल हांणी ह्या वेळार सांगलें. करने के बाद पता चला कि जो ये हमारा सस्पेक्ट है इनका लोकेशन वेस्ट बंगाल में आ रहा है. A team was sent led by PSI अक्षय पारसेकर. ये गए वेस्ट बंगाल के अंदर and they were able to arrest the accused. The accused was he was identified as याकूब मंडल. He is a resident of वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के अंदर एक दक्षिण दिनाजपुर करके डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर विच इज अराउंड 500 मीटर्स फ्रॉम बांग्लादेश बॉर्डर. इट इज़ वेरी नियर टू इंडो बांग्लादेश बॉर्डर. वहाँ से इनको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद से हमने करीब 300 ग्राम गोल्ड इनके पास से रिकवर किया है, विच इज़ वर्थ अराउंड 21 लाख. इसकी कॉस्ट हम एस्टिमेट कर रहे हैं और इसके अंदर अभी थोड़ी रिकवरी होना बाकी है, बट वी आर होपफुल दैट वी विल बी एबल टू सक्सेसफुली रिकवर द रेस्ट ऑफ द गोल्ड एज वेल. फ्रांसात 77व्या कांस्य चित्रपट महोत्सवाक सुरवात जाल्या. 12 दीस चलपी ह्या महोत्सवात भारत मंडपमचे आयोजन केलां. हे दालन भारतीय चित्रपट वेवसायाक वेगवेगळ्या उपक्रमाक संदी मेळोवन दिवपाची एक माची म्हूण काम करतले. कान चित्रपट महोत्सवात देश पयलेच फावट भारत पर्व आयोजीत करता. तातूंत संवसारभरातले मानेस्त चित्रपट तज्ञ, चित्रपट मळावेले प्रतिनिधी, चित्रपट कर्मी, संवसारभरातले खरेदीदार आनी विक्री एजंट वांटेकार जातात. गोंयांत 20 ते 28 नोव्हेंबर 2024 मदीं जावपी 55व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव म्हळ्यार इफ्फीचे अधिकृत पोस्टर आनी ट्रेलराचें अनावरण भारत पर्व ह्या माचयेचेर जातले. 55व्या इफ्फी वांगडा आयोजीत जावपी पयल्या संवसारीक दृकश्राव्य आनी मनरिजवण शिखर परिशदे खातीर सेव्ह द डेट ह्या पुस्तिकेचें अनावरण लेगीत भारत पर्व ह्या माचयेचेर जातलें. निवृत्त मोसमी पावस ओनो 19 मे मजगती दक्षिण अंदमान दर्यांत आग्नेय बंगालाच्या उपसागराच्या कांय भागांत आनी निकोबारच्या जुंव्याचेर दाखल जावपाची शक्यताय भारतीय हवामान विभागान उक्तायल्या. गोंय आनी महाराष्ट्राच्या दर्यादेग वाठारांत काल सांजे जोगला आनी गडगडाटा सयत पावस पडलो. फुडले 24 वरांत कोकण, गोंयांत, मध्य महाराष्ट्र वाठारांत गडगडा सयत पावसाचो अदमास आसा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याक वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारें व्हांवपाची शक्यताय भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्या. काल राती मुंबय, पुणे, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आनी गोंयच्या कांय भागांत बिगर मोसमी पावस पडिल्ल्या कारणान लोकांची धानल जाली. आनी इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.